मोगळ भाऊ भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां. गेल्या त्या दिसांनी आमी मिसाचे विविध भाग आनी तांचो अर्थ नियाळटले. हांव आज एक अति गरजेचो भाग जो भेटवणेच्या मागण्या उपरांत सुरू जाता. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी म्हणटा. हांव थंय तावन सुरू करले. महास्तुती आसा त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय म्हणून त्या मागण्या पर्यान हाका आमी म्हणटा महास्तुती या महाप्रार्थन. एक अपुर्बायेचो विशय जर तर आमी ग्रेक भाशेचे थोडे शब्द शिकल्या जाल्यार तुमकां कितल्या जाणांक उडास उरतलें म्हाका खबर ना. एक अपुर्बायेचो एक ग्रेक शब्द आसा अनाफरा म्हणून. अनाफरा चड करून ते याजक वापरतात हो शब्द. सगळ्या महाप्रार्थनाक ग्रेक भाशेन अनाफरा म्हणलो शब्द आसा. आतां हातूंत कितें आसा, सगळ्या लितुर्जीची एक शिखर कशें आमी खंय सांगूंक जायना. सगळे मीस खंय चड मोलादीक चड म्हत्वाचे सगळे मीस आरंभ तावन धरले, बापाच्या पुताचे तावन धरले, मोगाळ पुत्रा पुर्यान आमी म्हणयेत सगळे म्हत्वाचेंच. जाल्यार अंतू एक थोड्या वेळान कितें म्हणयेत आमी एक 5 मिनटांच्या वेळा भितर आमकां जायते मिस्तेर एक भांडारशेंच मेळटा. भांडारशेंच आनी तांतू उपाय नासतना तुमकां जी कोण मिसान भाग घेता तुमकां फकत पळोवंक आयकूंक मात्र मेळटा आनी भक्तीपणी भाग घेवंक. एक 2 कडेन सोडल्यार 2 कडेन खंयचे, एक तुमी पवित्र 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 ते तो उद्गार गायतात. ताचे उपरांत भावार्थाचो मिस्ते जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो तें गायता आसतना मात्र आमचो पात्र आसा. तें सोडल्यार आमी सगळे ह्या आल्तारीर कितें घडता तें पळोवचें आनी आयकूंचें. ताका लागून सुरवेर पयलें आमकां मेळटा, आज तुमी आमच्या स्क्रिनाचेर पळयत थोडे विशय. पयलें आमकां मेळटा प्रस्तावनाचो नामान कितें, सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो. आतां तुमकां बगूंक पुरो हातूंत काल विशेश आसता. ह्या जाग सांगता आमी जाप दिता ना. सुरविल्ल्या पयल्या शतमानांत हांवूच आमी वो अभ्यास करते आसा. आमी नामान याजक नामान करता या मनियारी नामान करता, लोक ताका जबाब दिता. तातूंत मुख्य जावन मदलो नामान आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. हाचो अर्थ कितें? हातूंत जायते मिस्तीकपण आसा. मिसा वेळार आमी आमची काळजां उबारुया. आमकां अपोस्तलांची कृत्यां सांगतात आमी सगळीं एका मनाची आनी एका काळजाची. देखून आतां ह्या मिसा वेळार पयलें आमचो येदोळ देवाचें उतर आयकून आमचो एकवट जाल्लो आसा. आमी सगळां इंगड दुसऱ्या घरचींनी आमी सगळां भाऊ भयणी एक कुटाम जावन आयिल्लीं आसा. आमची काळजां उबारुया म्हणटा आसतना आतां एक हांगा 2 मॅटां आसा. एक मॅट चडले हांव आमी आतां आनी एक मॅट चडया. कित्याक आमची काळजां त्या मिस्तेराक सरी जाल्या शिवाय तो मिस्तेर कितें म्हूण आमकां कळना. देखून आमची काळजां उबारुया. एक बरें आमकां आपोवणें. आतां तुमची कंत दूख सक्कड सोडा, तुमची चिंतना थंय हांगा आसची सोडा. हांगा आतां जर तर हांव म्हणटा हांगा पळया, तुमी सक्कड हांगा पळयतात. देखून ह्या जाग आमकां उलो करता आमची काळजां उबारुया म्हणटा आसतना कितलें बरें. सक्कड सोडया. आतां जेजू परत्यान ताच्या मासा रक्तान आमच्या मदें येता. आत्मीक तयारी. ताचे उपरांत सुरू जाता अर्गां ह्या महास्तुती. ती कशी आसता तें जाल्लेंच वय आमी अशें करूंक फावो म्हणटा. ताचे उपरांत सर्वेस्परा पवित्र बापा. आतां तुमकां ही उतरां तुमी सदां आयकतात, एक आमी सवळार आयकतात. पळया, सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निती असो आनी आमच्या फायद्या असो. अंतू पयलें जावन ह्या ल्हानशा भागान महास्तुतींत आमचो सगळो सडवणेचो गूट सांगला.
सगळो सोडवणेचो गूट हे फकत ती एक 8-10 लायनी भितर सगळो आमच्या सोडवणेचो गूट सगळी चरित्र आमकां मेळटा. ताच्या सुरवेर आसा कित्याक आमकां ही सोडवणेची चरित्र आतां गरजेची म्हूण कारण. देखून हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो म्हणटाना एक कडेन एका हांव वावर करनासच्या पयशिल्ल्या एका गांवांत एकलो इल्लोसो तकलेंत इल्लोसो मंद मनीस आमी कंतार मिसा वेळा बरें कंतार करचे ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो म्हणटाना ताणें फाटल्यान व्हडल्यान बोव मारचें वय वय तुमच्याच फायद्याचो म्हणून. आमकां पाद्र्या म्हणचे आसा व्हडणी आसो पूण सगळ्या सोडवणीच्या चरित्रेक प्रस्ताव दिता. ताचे उपरांत त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. आतां हांगा कितें घडटा सोडवणीची चरित्रां एक 5-6 लायनींनी हर एका दिसा ती विंगड 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 आसा. आतां आमी ह्या दिसांनी नोवेना करता देखून जेजूच्या बाळपणा विशयान जावं पुरो पोरच्या आयतारा आमी आपरघटनेची परब केली. त्या आपरघटनेंत आमकां सोडवणेचो मिस्तेर कसो मेळ्ळा एक 5-6 लायनी. ताचे उपरांत निमाणें येता अंत्यकाळाची संपूर्णाय. अंत्यकाळाची संपूर्णाय म्हळ्यार कित्याक देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. आंजांचो णव आंजांचो कोर आतांच्या आमच्या ह्या मिसाच्या पुस्तकांत बरो करून घालूंक ना. मुखलें आमकां मिसाचें पुस्तक येता आसतना ह्या आंजांचे कोर आमकां नांवां मेळटलीं. तांच्या सांगाता आमी पळय हांगा मिसा वेळार कितें घडटा थंयसर कोयर मिस्त्री आसा थंयसर कोयराची मनशां आसात तीं कंतारां गायतात तांच्या सांगाता आमी मेळटा. तीं सुरू करतात ती म्युजीक वाजयतात आमी सक्कड एक कोयर म्हणल्या बरी सांगाता गायता. पूण आमची लितुर्जी आमी मात्र न्हय सरकारी निरंतरी देवाक स्तुती चलता. देखून देवाच्या बडव्यांचो कोर आंजा दुतांचो कोर आमी तांच्या सांगाता मेळून देवाक स्तुती गावची. आतां देखून तांची स्तुती खंयची ती मुखार या देवाक आमी महिमा स्तुती गायता पवित्र 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 म्हणून आमी खंतार गायता. पवित्र पवित्र तुमी कितल्या फावटी हजारांचे हजार फावटी गायलां हें कंतार. तें सगळें बायबलांतलीच काडलीं उतरां पळया. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं खंय जावन काडल्यांत तुमकां वाचूंक दिसता. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतली उगडापणाच्या पुस्तकांतली सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान खंय जावन परत्यान इजाया प्रवादीची. ओजाना सर्गी तुका जय जय खंय जावन पळोवंक मेळटा काडूंक मेळटा. मातेवाच्या ह्या मार्काच्या सुवार्तेंत जेजूक आमी तेच्या पाशांवाच्या आयतारा होजान्ना होजान्ना जेजू गायलें तांणी. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय जय. जो सर्वेस्पराच्या नांवी आयला खंय आमकां आयकूंक मेळटा किर्तनांत. ताचे उपरांत मातेव मार्क ह्या सगळ्या वांजलांनी म्हळ्यार आमी मिसाक वापरचे हर एक सोबूद हर एक मागणी बायबलांतलीच काडल्ली आसा. पळय त्या येदेशा मागण्यांत पवित्र 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 त्या येदेशा मागण्यांत आमी कितलो बायबलाचो उल्लेख करता पळया. देखून आमचे मात्र कंतार न्हय हें देवा दुतां सांगाता मेळून सर्गा सांगाता मेळून आमी करचे कंतार. ताचे उपरांत येता मुख्य अंश हर एका साक्रामेंतांत पवित्र आत्म्याचें देणें आसूंकूच आसा. तुमी कुमसाराक आयल्यात कुमसाराक येता आसतना याजक तुमचेर हात उबारता आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तुमची पातकां बक्षिता. हांगाय जावं जाता तितलेंच पवित्र आत्मो याजक तुमी असो करचो पळयला थंयसर पिंतूर दाखयला अशें करचें आनी तें आसा देणें पवित्र आत्म्याचें. जशें मोरयेच्या कुशव्यांत पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं जेजू गर्भ संभवलो त्याच प्रमाणे आतां याजक आपले हात माखलेले हात ताच्या ह्या उंड्या वायना वयर हाडटा आसतना पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तो उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलता. हाका आमी परत्यान ग्रेक शब्द एपिक्लेसीस म्हणटा. एपिक्लेसीस म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें आपोवणें. ताचे उपरांत येता गरजेचो विशय स्थापना विवर. स्थापना विवर म्हळ्यार कितें जेजून म्हणलें आपल्या निमाण्या जेवणा वेळार हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. ताचे उपरांत तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. 4 पुस्तकांनी आमकां आयकूंक मेळटात ही उतरां 3 वांजलांनी आनी
साम पावलून कोरिंदकार बरयल्ल्या पत्रांतली. आतां याजक तो उंडो घेता, क्रिस्तान केल्ल्या बरीच आज करता, पूण उगडास दवरचें. जेजून कितें म्हळें? हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. म्हळ्यार असो अर्थ कशें? उंडो हातान घेता, हो उंडो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही हांगा गुर्ता रुपान आसची म्हजी कूड. ही हातांत आसची म्हजी कूड, म्हळ्यार क्रिस्ताची कूड. देखून जेजून जशें केलें तशेंच आज क्रिस्ताचे नांवी येवचो याजक तें करता. देखून ही क्रिस्ताचीच कूड, क्रिस्ताचेंच रागत. ताचे उपरांत येतात भावार्थाचो गुटू. भावार्थाचो गुटू आतां हो जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला केदाळा. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला केदाळा. 2000 वर्सां आदीं न्ही, आत्ता हात पात लायतना, उंडो घेता आसतना परत्यान तोच्चू ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. परत्यान तोच्चू मिस्तेर आमी नियाळटा. देखून जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला वय चरित्रेंत, पूण आतांय जाता तो. आनी जेजू नव्यान येता पर्यंत आमी तशें करतले. हांव ताचे उपरांत येता उगडास काडप. हे मागणी तुमी आयकल्यान जावं पुरो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी उगडास करता. आनी भक्तीपणी आदीं कितें घडलां सगळ्या चरित्रेन देवान कशें आपले मिस्तेर उगडापे केल्यात, एक याजक उगडास काडटा. ताच्या उपरांत येतात विनवणेची मागणी. विनवणेची मागणी आमच्या पाप साहिबाक धरून, बिस्पाक, सगळ्या मणयाऱ्यांक, सगळ्या लोकांक, आमच्या सरून गेल्ल्यांक, आनी आमी ह्या विनंतीच्या मागण्यांक मोरयेक, सांता भक्तांक, सांजुजेक, सगळ्यांक उलो मारता. विनंतीची मागणी. देखून विनंतीची भावार्थ्यांची मागणी मात्र न्ही, विशेष करून येवकारिस्ताच्या महाप्रार्थना वेळार सयत आमी सगळ्या गरजेवंतां खातीर मागता. सगळ्यांक, पापसाहेबाक धरून लास्टा पर्यंत सगळ्यांक. निमाणे येता निमाण स्तुती स्तोत्र. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता ल्हानशें मागणें हें. वो स्तोत्र ल्हानसो, पूण तातूंत कितें सकड आसा? त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ दाखयता. त्याच जेजू वरवीं, ताच्या उपरांत पवित्रात्म्याच्या एकपणान बापाक, ते गायींचो आमी उलो करता. देखून त्रिएक देवा थंय भावार्थ दाखयता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. जेजू शिवाय बापा कडशीं वचूंक आमकां वाट ना. जेजू एकलो मात्र सोडवंदार. ते हांगा 100 सोडवंदार ना. जेजू एकलो मात्र सोडवंदार. त्या जेजू वरवीं तिनी संगती ह्या मागण्यांत, ल्हानशा मागण्यांत आटापल्यात. परत्यान चरित्रा, आतां कितें घडलां आनी देवाक आमी स्तुती दिवची. निमाणे याजक काल्स आनी पातयेन ते उबारन हे मागणें करता आसतना आमी समजून घेवचें. उबारचें कित्याक? सगळो जोमो आमी सर्गा कुशीक वाट वेते आसांव. हे सगळे गुट त्या एका 5 मिनटांनी आमकां पळोवंक मेळटात. देखून आज तुमी कितें करी येता? आमेन. निमाणे आमेन. आमेन शब्दाचो अर्थ तशेंच म्हजे थंय जावं, आमचे थंय जावं. व्हड ताळ्यान आमेन म्हणया. व्हड ताळ्यान आमेन. कित्याक हे मिस्तेर क्रिस्ताचे मात्र न्ही, ताच्या कुडीचे सांदे आमी. देखून आमचेय मिस्तेर जायत न्ही. देखून आज ह्या महाप्रार्थनांत भाग घेत आसतना तुमचे दोळे, तुमचे कान, तुमचे मन पुर्ती आल्तारीर दवरचे. आनी हर एक विशय तुमी जे कितें आतां समजल्यात ते घडतात म्हूण पात येवन ताचो फळ जोडचो. उबी रावया. सर्वेश्वरा आमच्या मोगान रचणारा, दाखवणारा आमच्या मोगान पोसणारा,
नीतीदारा आमच्यावर मनसुखदारा बलिदान मानून घे देण्यादातारा उत्तर तुझे ऐकून आम्ही हया जिनिगाचे बांधून आम्ही जमल्या प्रेरित जाऊन तुझे ता शिक्षागत विकली जाऊन मागता तुझे बेसाव प्रेरित जाऊन तुझे ता शिक्षागत विकली जाऊन मागता तुझे बेसाव सर्वेच मोरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या मनसुखदारा बलिदान मानून घे देण्यादातारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसू जेजू ख्रिस्ताते मोकाळ भावनो भयणीनो बाळूक जेजूक आमी अर्घां दिवच्याक ह्या देव थेंपलांत आमी सांगाता जमल्या पयल्यान आमी जेजूक अर्घां दिवया दीस आमकां पळोवंक फाव केला ह्या तेंपलाक येवन जेजूक अर्घां दिवचे भाग आमकां फाव केला दुसऱ्यान बाळूक जेजूक लागीं मागून आमकां जाय अशे उपकार जेजून आमकां फाव केल्यात सगळ्या बऱ्यापणा खातीर आमी अर्घां दिवया आनी आयचे दिसाचो इरादो आसा सर्व युवा जाणां खातीर मागूंक आमच्या कुटुंबांत आसल्या आनी हांगासर आसल्या सर युवा जाणां खातीर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमी हर एकली अस्कत सायबाची आमचें उणेंपण आसा आमचें अस्कत काय आसा देवा मुखार वळखून आमच्या पातकांची दूख धरया आनी सोम्यातावन आमी बोगसणें मागया देवाची काकुळट मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बरी वंचनान चमकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवास जावं ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकुंदा दोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयताय ससनाच्या ससनाक
उपदेशकांच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजो उंडो उदकाचेर उडय, जायत्या काळा उपरांत तुका तो मेळटलो. 7 वा 8 जाणांक तुजे कडेन आसा तें वांटून दी. कित्याक पृथ्वीर कसली विघ्नां येताली म्हणून तूं नेणाय. कुपा पावसान बरोवन आसल्यार ती तो पृथ्वीर वतात. रूख दक्षिणेक वा उत्तराक पडल्यारय जंय तो पडला थंय तो पडून आसता. जो वारें पळयत आसता तो केदींच ओंपिना. जो कुपांचेर दिश्ट लायत आसता तो केदींच लुवना. आवयच्या गर्भांत आसलेल्या हाडांक जिविताचो स्वास कसो मेळटा तूं म्हूण तूं नेणाय. तेच बरी सगळें रस्ता त्या देवाचें काम तूं समजून घेवंक शकनाय. सकाळीं बिंवोवप, सांज पर्यंत तुज्या हातांक विशेव दिनाका. कित्याक खंयच्याय 2 वस्तूं पैकी खंयचें सुवळ जातलें वा 2 मदलें खंयचें बरें म्हण तूं नेणाय. उजवाड स्वादाक सूर्याचो प्रकाश पळोवन दोळे प्रसन्न जातात. मनीस जायतीं वर्सां जियेत जाल्यारय त्या सर्व वर्सांनी तो संतोशान जियो. पूण सांगतास अनकराचे दिसी जायते आसात म्हणून उगडास दवरूं. येवचे आसा ते सगळें व्यर्थ. तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोशान जिये. तुजे तरणे प्रायेर तुजें काळीज उल्हासूं. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांचें अशें प्रमाण चल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हणून उगडास दवर. तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केंस व्यर्थ. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोरान रसला सर्गानी संसार. तांचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रसला सर्गानी संसार. ताची तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे बुबान पर्वताक पळयता. सोम्या तावन येता आदार म्हाका. येता आदार म्हाका. सर्वेस्परान रसला सर्गानी संसार. ताची तावन येता म्हाका आदार. आमचे पांयांतलो निसरूंक सर्वेस्पर सोडचो ना. राखणो मोसो तूं जेमना ताका. केदींचो नीचो ना. सर्वेस्परान रसला सर्गानी संसार. ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पराक तो म्हाका उजव्याक म्हज्या रावता. दिसा वतात वा रातच्या सान्न्यान सावळी म्हजेर घालता.
सर्वेश्वरान रचला सर्ग आनी संसार ताचे धांव येता म्हाका आधार सर्वेश्वरान रचला सर्ग आनी संसार ताचे धांव येता म्हाका आधार Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. तुझ्या पुताची उतरां आयकुची खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं साव मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत वट एकलाकच्या वेळार एक मनीस ताचे सशीं धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सशीं दिमी घाल ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, ससनीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेस खंयचे तें तूं जाणाय? जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोटसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तूं जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरग्यापणांतावच हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाली दिसची पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वोस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हणालो, म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिस्ट जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका येतेच आस्त बदीक आसलें. देवाचें उतार हें जेजू क्रिस्तातें मोगाळ भावनो भयणीनो, प्रत्येक रितीन युवा जाणांनो, नोवेनाचो 34 युवा जाणां पासून मागूंक आमी हांगासर आसा. आनी आयचो नियाळूंकाचो विशय तरणाटपणार तूं संतोशांची. बी जॉयफूल इन युअर यूथ. तर संतोश म्हळ्यार कितें? संतोश म्हळ्यार एक आशावादी मानाची स्थिती, ऑप्टिमिस्टीक मेंटल स्टेट म्हणून ताका इंग्लिशांत म्हणटात. संतोष कसो मेळटा? संतोष थोड्यांक पयशां वरवीं मेळटा जावं पुरो, ग्रेस्तकायेन मेळटा जावं पुरो, समाधान जियेल्ल्या बरी जावं पुरो, बरें कुटाम आसल्यार जावं पुरो, आनी विविध रितींनी संतोष मेळटा म्हणून आमकां कळीत आसा. तें मनशाक लागू जाल्लें. कशें संतोष फावो जाता वा मेळटा म्हणून. तर सवाल तुमकां, तुमी संतोशान आसात गे? तोंडां पळय, इल्लोशो हांसो दिया पळया, इल्लें स्मायल. संतोशान तुमी आयल्यात गे? खंडीत तुमी आयल्यात हांगासर संतोशान. कित्याक देवान तुमचें तें केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर अर्घ दिवच्या खातीर तुमी संतोशान आयल्यात. एकलो सेमिनार दिवचो एकलो मनीस एक 100 जाणांक सांगात हाडून तो टॉक दितालो, उलोवप दितालो. आनी ह्या वेळार ताणें एक एक्टिविटी कंडक्ट केली आनी ती जावन आसा सगळ्यांक मुखार आपून बालून दिवन बालूनांत वारें फुंकून ताचे वयर मार्करान तांचें नांव बरोवंक. आनी कितें पुरा पार्टिसिपेंट्स आसात ते मुखार आयले, बालून फुंकलो, तांचें नांव बरेंकन बरयलें. आनी तो म्हणालो, उलोवपी आतां धाकट्या रुमाक तुमकां हांव आपूण व्हरतां, त्या रुमांत तुमचें बालून सोडात.
आनी तुमकां हांव 5 मिनटां दिता 5 मिनटां भितर कितें तुमी त्या बालुनान तुमचीं नांवां बरयल्यात तोच बालून सोदून काडूंक जाय म्हणून उलोवप्यान सांगलें 5 मिनटांचो वेळ जाता आसतना तांचे बालून खंय आसात तांचें नांव खंय आसा हें सोदच्यार सडीत जण घुसपडूंक लागले बोबाट मारूंक सांगले आनी थोडे बालूनी पुटले ताचे मदेंगात कोणाचे बालून मेळोंक ना टायम आप म्हणालो उपरांत परत तांकां सगळ्यांक म्हणालो परत बालून सांगात घाला पुटल्यांचे आनी कांय नांतरी परत फुंकून परत्या नांवां बरोवन भरात घाला आनी म्हणालो आतां तुमी बालून विंचता आसतना कोणाचें नांव येता त्या मनशाक कोण तें बालून दियात त्या मनशाक कोण बालून दिया आतां 5 मिनटाचो परत अवकाश 5 मिनटां दिल्लो 2 मिनटां दुसऱ्याचे बालून काडून कोणाचे बालून पळय तांकां वर पाटी दिलें आनी त्या मनशान लिसांव दिवंक सांगलें आमी संतोश जाय म्हणून आमचे वाटे आमी धरून वता आमकांच जाय म्हणलें आमी थोडे पटी स्वार्थी जावंक पावता आमचें म्हणलें खंय आसा आमकां संतोश जाय जाल्यार आमकां कितें करूंक जाता त्या रितीर मात्र आमी करूंक शकता कशें अनेकल्याक संतोष दिवेत अनेकल्याक कुमोवकन संतोष दिवंक शकता त्या रितीर आमी चिंतचें इल्लेशें अप्रूप कोणना देखून आमचें तें आमकां संतोष जाय दुसऱ्याक मेळन जाल्यार वडना असलें चिंताप आमचें तें चडावत आसा संतोष खंयतावन येता संतोष आंतरीकतावन येता भितरतावन येता काळजांतावन येता संतोष भायरतावन आमकां चडावत येना आमी जर संतोषाची जॉयफूल व्यक्ती जाल्यार आमचें तोंड हांसो आसतात आमचें तें अनेकल्याक संतोष करचो मनोभाव आमचें थंय आसा देखून हें आमच्या मोतींत दवरूंक जाय आयचें पयलें वाचप आमी उपादेश पुस्तकांतलें आयकलें आनी कितें आमी आयकलें तातूंत थोडीं उतरां तुमच्या मुखार हांव दवरतां तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोषान जिये तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार तूं संतोषान जिये संतोषान जिवंक आपण दिता देव तरणाटपणार आमी हर एकली तरणाटपण हांगासर अशीं कोणी म्हातारी म्हूण सांगूंक जायना म्हातारे म्हूण सांगूंक जायना आमी हर एकली तरणाटी जावन आसा संतोषान जिये तुज्या तरणे प्राय तुजें काळीज उल्लासूं आनी तुज्या काळजाच्या अत्रेक प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांच्या प्रमाणे तूं चल तुका कितें बगता त्या प्रमाणे चल पूण एक कंडिशन आसा देव एक कंडिशन घालता तें कितें पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबें करतलो म्हूण उगडास दवर कंडिशन पळया पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबें करतलो म्हूण उगडास दवर पुरा आमकां संतोष जाय गम्मत कर अशें म्हूण सांगलां म्हणून पयलीं उतरां घेवन गेल्यार जायना एक दीस आमकां नितीक उबें करतलो आनी लेख विसरतलो कितें तुवें बरें केलां कितें तुवें तुज्या तरणाटपणार बरें करूंक सांगलां आतां तुजें लेख तूं दी तें जावन आसा कंडिशन आतां सवाल आमकां आमचें तें बरें तरणाटे नानगी खंडीत आसात हांगासर मुस्तू मिसा खायलीं तरणाटे दिसतात तशें म्हळ्यार आमचे मदेगांत आसात आमच्या घरांत आसात बरें कुटाम रचचें आसात बरें कुटाम सांबाळचें आसात बऱ्या गुणांनी चलचें आसात बरें शिकप शिकचें आसात देव बिरांतेचे युवा जाण आसात तशें म्हळ्यार आमची समाज बरी आसा देवाच्या तत्वांनी जेजूच्या तत्वांनी चलचे युवा जाण आसात म्हण जालें ताचे मदेगांत वायट सवयेक बली जाल्ले तरणाटे आसात गी ह्या सवालाक जाप वय आसात साबार जाण आसात साबार जाण वायटाक सांपडले आमचे युवा जाण आसात कित्याक तें क्षणीक सुखाक लब जाल्ले युवा जाण असल्या वायट सवयेक गेल्यात देवाची भिरांत ना तांचे तें बरे गुण ना मॉरॅलिटी ना आमाल पिवण्याक असल्याक बली जाल्ले आमी पळयता गॅजेट्स मोबायल लॅपटॉप ताका बली जाल्ले आसात मेक मेरी बी हॅपी हे तत्व काणयोन चलचे साबार जाण ह्या दिसांनी आमकां मेळटात मेक मेरी बी हॅपी सगळ्यांत संतोष कितें पावंक जाता सगळ्यांनी तातूंत संतोष पावचे
देव ना म्हणले चिंताप वाडून येवचे आमी पळोवन येता. पोस्ट मॉडर्निझम देवच ना देवाचेर कितें पातळी जावं आमकां ह्या संवसारी संगतींत संतोष मेळटा असलें चिंताप दोन जियोवचे सबार जण आमचे मतें घातरसात. नॉट बॉदर्ड कांयच तांकां गण्य ना. सजाऱ्यांक कुटुंबाच्यांक आपल्याच भावा भयणीक कितें जाल्यार गण्य करिनातले कॅर करिनातले आमचे मदें घात आसात. देवाची भिरांत नासतना जियोवचे सबार युवा जाण पळोवंक मेळटात. ह्या दिसांनी मुस्तुजाण्यांनी म्हणचें आसा इगर्जी घेवचे युवा जाण उणे जाल्यात खंय गेल्यात. मुस्तुजाण म्हणचे आसात आनी आमी पळोवन आसात. आमी आमच्या कुटुंबांत आसल्या युवा जाणांक आवय बापय जावन आमी वडिलां जावन आमच्या युवा जाणांक पाठिंबो दिवंक संतोशान जिवंक कारण जावची व्यक्ती जावंक आमी सपोर्ट दिवंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा. असल्या वायट सवयेक बली जाल्ले युवा जाण आसा तर निरंतरी तांच्या खातीर मागोवंक आमकां उलो आसा. त्या युवा जाणांक आमी सपोर्ट करूंक आमी तांकां बऱ्या गुणांनी वाडोवंक आमकां आपणें आसा. आज सुवातेंत आमी आयकता एक ग्रेस्त तरणाटो आयलो जेजूचेर आयलो. सस्नीक जिवीत जोडीचे तर हांवें कितें करूंक जाय जेजू लागीं सवाल विचारलें. जेजू उपादेस ताच्या मुखार दवरता. म्हज्या बाळपणांतूच हांव सगळें पाळन आयलां. बरो भुरगो बरो तरणाटो कितलें बरें करून पाळन आयलां पळय. पूण हें सगळें पाळन आयलां म्हणल्या उपरांत जेजू ताचे लागीं म्हणालो एक मात्र बाकी आसा. तुजे लागीं आसा पळय तें सगळें विकून तें दुर्बळ्यांक आनी म्हजो पाटलाव कर. तरणाटो कंतीस जावन पार्टीक गेलो म्हणून आयच्या सुवातेंत आयकता. जेजू सरशीन आयिल्ले कोणी कंतीस जावन पार्टीक गेल्ले आमी आयकना. पूण आज एक तरणाटो पार्टीक गेल्ल्या विशयांत आमी आयकता. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमकां देव कितें सांगता तें आयकून आमी कंतीस जावन पार्टी वेचे नाका. युवा जाणेन तशेंच आमकां दिल्लें मिसांव तें म्हजें मिसांव न्ही असलें संगती काडून आमी पार्टी वेचे नाका. जुवांवच्या सुवार्तेंत आमकां अशें म्हणटा 15वो अध्याय वळ 16 हांवें तुमकां विसल्यांत आनी नमल्यांत बरें फळ दिवच्या खातीर आनी तें उरचें तसलें फळ दिवच्या खातीर फळ दिवच्या खातीर आमकां हर एकल्यांक आपणे दिलां. ह्या जाग्याक सबार जण आयल्यात. सबार जण येवन आसात. सबार कश्टाले युवा जण आयल्यात. हांगासर ओकोस रावून मागून गेल्ले मुस्त जाणां आसात. देव तांच्या लागीं उलयला. जेजू तांच्या लागीं उलयला. आनी ह्या जाग्याक येवन कोणाक डिप्रेशन आसा कश्ट आसात आनवार आसात पिडा शिडा आसात जिणयेंत सोलवलीं आसात जेजू लागीं उलोवन गेल्ल्या मनशांक जेजू तांच्या लागीं उलयला. आनी तसलीं मनशां ताळो घेवन फाटीं गेल्लीं संतोशान जियेल्यान. आज आमी हर एकलीं संतोशान जियोवंक आशेता. तर सोम्याचो ताळो आमी आयकून घेवया. सुवार्तेंत जेजू कितें आमच्या लागीं उलयता तें आमचें करून घेवया आनी संतोशाची मनशां आमी जावया. आमकां ही जाय अशी कृपा एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. तुका देव कितें हांव सांगणीक म्हजी हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता. हुंडो दाकां सोरो देणी तुज्या मोगाची मुझे जीवन केलाय तें पावन पवित्र मरुद्रन तुझा मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुद्रन तुझा म्हाका सांभेटून दिता. स्वादीक तुजे सेवेन सोम्या हांसाव लागता. सोम्या तुका देव
देहा सावकाणीक म्हजी बापा बोटां जोरो तुका हाडून येता मोठो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. म्हज्या भावानो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदां देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बासयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वासता जाल्या हेंच तुजेंच आमकां आनीक देणे. आमच्या दिन वासनेची प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेवंत वाडत वेता. देखून सर्गांनी संसार आनी देवदूतांचो दळबा तुका मान आनी भोवमान दिता. ताचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Puvit, 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 darbarasul सर्वेस्पर तू. सुखानी सोसा बोला तुझ्या वैभवा, सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरान सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससनी कराराचें हें रगात पदकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशां पासूत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्ता सुगूट परगटूया Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jivan zala. Bhavarta sugur, ami pergata, Jesu novyanyeto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता जिवीत असो उंडव आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखारेंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मसुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळे याजदाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडे पुन्हा जिवंतपणाचो बरोवो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावांनी भयणींची कावूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसर्त मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागेन जुजे भाग्यवंत दमदत्ताने सर्क आनी तुका मानवाल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी माय मागोवंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुडबंदरान शिकयल्ले मागणे आसा आमच्या बापाक उलो मारून सुमयान शिकयल्ले मागणे सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेर पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस काय दी सर्गींचे भाग आमच्या सुडवंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशें नत्रकेले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय सर आकांतांतली आमकां वाटय सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आमी हर एकल्यांनी संतोसाची व्यक्ती जावं सोम्यान आमकां आपण दिला तर एकामेकाक पळोवन हांसो दिवन माया म्हाका सगुर्त जावन शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया मोगाच्यो ह्याच जेजू क्रिस्तान साबार जाणांक समाधान संतोष बरी भलायकी मोतीचें समाधान दिलां आनी तो जेजू ह्या उंड्या रुपी आसा आनी तो आमच्या काळजांत येवंक रेखता ताच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दयाळाय सर्गीची देवी कारागादोस्काची पवित्र जीन आमची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवोंदारा जेजू आमच्या बोसणारा लावय जिवी जिवदातारा. काळजांनी करबिडा पातळी सांगात आमच्या पयला सेवेस प्रेरितान आमकां भावय दयेन सदा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जिवदातारा. आमच्या काळजांत असल्या जेजूक मी अर्घां दिवया. जेजू तूं म्हज्या काळजांत सदांच राव. जेजू म्हाका एक संतोश असो व्यक्ती कर. म्हजे थंय असले सगळे अवगुण तूं पयस कर. म्हजे थंय असले सगळी पिडा शिडा तूं पयस कर. म्हजे थंय असलें टेन्शन तूं पयस कर सुम्या. आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर युवा जाणांक तुज्या बेसावणी बर जेजू. आमी चिंतलें काम, आमी हातीन धरिल्लें काम आमचें सोफाण जारी जावंक तुजो आदार दी जेजू. जेजू तुजो मोगाचो व्यक्ती जावंक तुज्या गुणांनी वाडोवंक म्हाका तुजो आदार दी. अर्गां तुका सुमयान जेजू. होगलाप तुका सुमयान जेजू. अर्दान तुका सुमयान जेजू. अर्गां तुका सुमयान जेजू. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नांवान मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासन सुयज्ञ संभ्रामून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जेवंक आमकां फावो कर.
आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूक आमकां पावय म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयकन बसात. आज नोवेनाचो 6वो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा तरणाटपणार संतोषान जिये. मागचो इरादो जावन आसा सर्व तरणाट्यां खातीर. आयच्या दिसा तरणाट्यांचे सर्व विविध इरादे देवा मुखार आमी दवरतले. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या जाग जावन आसात बाप आश्वेन सांजुदेची फिरगज हो मंजूर सहाय्यक विगार जावन आपलो वावर ते दिवन आसात. हांगासर येवन मिसाचे बलिदान बरोवन आनी तशेंच भोव अर्थभरीत कशें संतोषान जियोवचें हाजे वयर ताणें बरो अर्थभरीत शर्माव दिला. हांगासर येवन आमकां बेसांव दिवच्या बाप ऑल्वेन तुका देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. बाळूक जेजू सदांच तुज्या सांगात रावून तुवें करच्या सर्व याजाकी जिवितांत आनी तुज्या वैयक्तीक जिवितांत आशिर्वाद आनी बरो म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं फताशी. ह्या हप्त्याचो ब्रेस्ताराचो दीस सर्व पिडेस्तां खातीर नेम्यारलो दीस. प्रत्येक जावन 10:30 वरांचे मीस आनी सांजेर 6 वरांचे मिसा वेळार पिडेस्तां खातीर आमी विशेष मागणी दवरतले. जर तर तुमच्या घरा कोणी पिडेस्त आसात तर तांच्या खातीर मागचो दीस तांकां जाता जाल्यार तुमी हांगासर आपोवन हाडचें. मिसाच्या उपरांत कोणाकी कुमसारां जावंक जाय तर आमच्या हे इगर्जेच्या फाटल्या कुशेलान ह्या दिसाक थंयसर कुमसारीर आसात. तुमी कोणाक कुमसाराची सेवा जाय तर तुमी थंयसर वचचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा स्वरुपी रावया. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या सर्व गरजां खातीर मागया. आनी आज युवजनांचो दीस जावन आसता आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सगळ्या तरणाट्यां खातीर. जायतीं आमची भुरगीं काम नासतना आसात. जायत्यांचें शिकाप अर्द्यार रावलां. जायतीं वाट चुकोवन गेल्यांत. जायतीं आमची तरणाटीं गरजे भायल्या संगतींनी मेथेर जाल्यांत. जावं पुरो आमालाक या हेर संगतीक वायट इश्टागतीक तांचे खातीर मागया. जायतीं आमच्या तरणाट्यांक आवय बापायनी बरीं मावल्यां दिल्यारी ती आपणावंक सोखूंक नात. आवय बापायक सामाजीक विरोध जावन चलतात. जायत्या आमच्या तरणाट्यांक सारकी वाट दाखयतली कोणी नात. जायतीं टेन्शनाक लागून आनी खंयच्या प्रेशराक लागून जीवघातेच्या हंतार आसात. जेजूनी आपणे मिसांव तरणाटो आसतना केल्लें देखून तोच जेजू आज तांकां सकटांक वाट दाखोवं आनी ज्या कोणाक बरेंपण मेळना ती तिरासानेन देवाक अर्गां दिवन आपली जिणी खुशालकायेन संतोषान मुखासून व्हरून दी म्हणून मागया. सांगता मागया
ए बगेवून जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिव उखललोलो आसता तुका पतयेनीन उलो मारतेल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां चिंताव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदें नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदें जियलो. नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदें जियलो. आमची तकली बागावया महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जशें आदी तशें सदां सुरू आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांची एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हणून आमी तुजे मुखासर पडून मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुजाक सदां सर्वता आमेन. बळका जेजून फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. जर आमच्या तरणाट्यांक बरो फुडार मेळ्ळा बरे संस्कार मेळ्ळ्यात मागया ये बो उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सर करता. तुवें आमकां दये केल्ल्या देवाड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. ज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळना. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबांच्या इमाजी मारिफाक तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणा सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यांत रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयत रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सुवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. नमन तुका जेजू बाळका. नमन तुका मोरये साळका. नमन तुका जेजू बाळका. नमन तुका मोरये साळका. तुका वंदिता वैभवणिता. उपकारां तुज्या अस्तित्वासरका भेटता. महिमा वाकता भोगली घुसाता. बापा तांकूर पेसा वांदाड म्हूण मागता. देवास मनीस जालो बरे खुशी सुन आयलो. भक्तीन मोखान वाडलो देवा खुशी कातो सांगलो. नामा तुका जेजू बाळका. नामा तुका मोरये सारका. नामा तुका जेजू बाळका.
मुगाळ पत्रास अंकार येशुआ भगिन पुस्तके करून निवरम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र रत्नाचे नवीन आमेन.